Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जी प्रश्न जे असले जे मार्गाक लागून नासले ते गेले 20-25 वर्सां तशेंच अनटच आसा. जी ओबीसी म्हणून जी सगळ्यांक खबर आसा जी संघटना पयली गजाल 27% ओबीसी जागे मेळटा महाविद्यालय आनी डेंटलान हो सगळे वन पेपर आसा अजुनूय. पूण हांव खेदान तुमकां सांगूंक शकता की हे महाविद्यालय आनी दंत विद्यालय जे आसा फक्त आमकां 20.55% जागे फक्त मेळटा. हे तुमी कशें काय म्हणशी म्हणपाक ते जरी 27% म्हणटा पण मेडिकलाचे जागे आसा ते 180 सीट आसा आनी ते 180 सीटाचेर जर आमी वर्कआउट जर करी 27% ते जवळ जवळ आमच्या मेडिकलाचे आमकां 47 जागे मेळोंक जाय. 180चे सादी गजाल कॅल्क्युलेशन 27% म्हणजे आमचे जवळ जवळ 49 जागे जाता. पण आमकां मेळटा कितके फक्त 37 जागे मेळटा. म्हणजे फरक हो 12 जाग्याचो आसा. हो तुमी 12 जाल्यार कशें तर जे कोण हे वयर आसा जे हे निवड आनी जे काम करता पळय ते पयलीं कितें करता जे 180 जागे आसा 180चे 15% ऑल इंडिया कोटा म्हणून काडटा. तितूनचे ते 27 ऑल इंडिया कोटा काडटा. मागीर परत EWS हे काडटाना 180चेच काडटा. तितून परत 18 जागे ते वजा करता. हे सगळं करताना पर्सेंटेज जायत ना ते 180चेर काडटा. आनी 180 वजा 27 आनी हे म्हणून जे 45 जागे वजा करून 135 जागे जे उरता ते 135 जाग्याचेर आमकां 27% मेळटा. हेच वाडले तर 20 वर्सां जे आसा हे आमकां हेजेर प्रत्येक वर्सा हे पद्दतीन आमकां दिता. आमचो प्रश्न एकूच जर EWS पुरू केल्या EWSाक जर फक्त 180चेर 10% मेळटा तर ओबीसी सुरवात पासून आसा ओबीसी सगळ्यांचे मायनस करून ओबीसी कित्याक सगळी माहिती मेळटली. कोणाक जर कसली म्हायती जाय जाल्यार एका बटनाचेर सगळी म्हायती म्हणजे सांगपाक अभिमान दिसता की जे सरकारान जमलां आज पर्यंत ते आमच्या ओबीसी महासभेन जमता तशें करून हाजे फुडें आमचें काम चालू केलें. म्हणजे लॉन्चिंग जाल्लें आसा सगळी म्हायती सगळ्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो सगळ्यो स्कीम्स ज्यो आसात त्यो अपडेट्स ह्या वेबसायटीचेर मेळटात. ओबीसी महासभा goa.com हाजेर वेबसायट जर तुम्ही क्लिक केली ऑनलायन जाल्यार हाजेर तुमकां ही सगळ्यो वेबसायट एक्सेस करपाक मेळटली.